भाऊ तुम्ही दिल्ली गेलेत युनियन मिनिस्टर तोमाराक मेळपाक कितें जालें डिस्कशन? आम्ही गोंयचे आमचे एग्रीकल्चराचे जे इश्यू आसलेले ते इश्यू सगळे आमी सगळे जे आमचे प्रपोजल तेजे दवरले पयलीं त्या प्रपोजला कडेन परत फॉलोअप करपा खातीर जी आमची खास करून 500 क्लस्टर आमकां ऑर्गेनीक क्लस्टर जे आमचे 500 आसा आनी 500 आमी मागला ते एग्री जाला आमकां आनी 500 क्लस्टर दिवपाक. ताजे भायर आमची ऑर्गेनीक युनिवर्सिटी ताजे बद्दल चर्चा जाली आनी खुबशे जे बंड्स आसात तांचे खातीर आमी फंड्स मागलो म्हणजे 450 करोड ताजेर आमची चर्चा जाली. अशे खुबशे विशय आसले ताजेर चर्चा जाली आनी बरी पॉजिटीव मिटींग जाली. आयज एग्रीकल्चराची आनी काल आमी RGIचे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जे आसा जोशी म्हणून आसात आनी तेजी एंटायर टीम आनी तुमच्या अधिकाऱ्यांक आमी काल RGI चर्चा जाली की आमी पयलीं जो एस्टिमेट इम्पोजन करपा खातीर जनगरांचो प्रपोजल जो आसा कोर्सान पेंडींग आसा गेल्ल्या 2 म्हयने पयलीं 1 म्हयनो पयलीं हांव CM वचून तरी मिटींग घेतली आनी आयज RGI कडेन ज्यो कितें तेजी क्वेरी आसली त्यो क्वेरीची रिप्लाय आमी ऑलरेडी दिल्या. ताजे खातीर म्हणजे परत फास्ट हँड करचें आनी जे अन्याय जाला हिंदू समाजाचेर 2003 आसून आतां पर्यंत तें खंय तरी दाखले बेगीन घेवचें अशें आमी केल्लें आसा. आनी काल बऱ्यापैकी तेंचे मिटींग जावन जे जे तेंचे डावट आसले जे जे क्वेरी आसले ते सगळ्याक कांय क्लियर जाल्ले. स्किमी मार्फत जे 60-40 ह्या फॉर्मुलांचे पयशे आमकां सेंट्रलाचे येतात ते आमकां 90-10 ह्या फॉर्मुलान दिवचे जेणे करून सद्या आमकां पॅन्डेमीक सिच्युएशना भितर मायनींग बंद आसा टुरिजम कांय प्रमाणात आतांच चालू जाल्लें आसा तेन्ना स्टेटीचेर आर्थीक बर्डन पडपाक जायना म्हणून आमी 60-40 आहा ते 90-10 आनी तेमी ऑलमोस्ट एग्री केल्ले आसा. खबर आसा की BJP परत फूल स्विंग एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन परत सरकार करतात.